आता दुसरा प्रश्न पांडुरंग बाबा विरोधकांचा. आता ते त्या वर्षान करता तयारी. आता ते दोन प्रश्न आहात त्यात आपल्याला थोड्याक थातरावपाक करता तयारी आणि दुसरी वटेच्यान विरोधक जे असतात ते बाबा फाल्यां कारण तूं म्हणटा तशें इश्यू तर भरपूर आसात. अशे कितलेशेच इश्यू आसात जांचेर विरोधक सत्ताधाऱ्यांक कचाट्या धरपाक शकतात. ताज्याय खातीर तुगेले ते तयारी करतात. पण विरोधकच सध्या एकामेकाच्या हाता लागनात. कितें जालें तांचें? म्हाका दिसता प्रमोद कितें प्रयत्न तांच्यांनी करपाक जाय आशिल्ले एकठांय येवपाचे ते सगळे प्रयत्न आतां मेरेन म्हाका दिसता फेल जाले अशें म्हाका दिसता. पूण दुसरे वाटेन एसेंब्लीन लोकांचे प्रश्न हाडपा खातीर काँग्रेसी फाटले एक म्हयनोभर कितें ना कितें क्वेश्चन मागप लोकां कडल्यान लोकां कडेन डिस्कशन चालू केलां आनी विजयने आपूण स्वतंत्र वचून लोकां कडेन प्रश्न हे करपाचे प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचे तांचे ते एक सेटअप आसाच की ते गोंयांतले बरे बरे प्रश्न दोनूय आमदार जरी आसले ते दोगूच जरी आमदार आसले तर ते हाडटात आनी सगळ्यांक खबर आहा विरेश बोरकरूय हाडटा. सो 7 जाणां भितर आसा न्ही प्रमोद म्हाका कोण हे दिसना कितें कमी पडटलें अशें दिसना. ते एकी कडेन आसो काय नसो पूण फायनली कशें आहा फाटले फावटी सेशन जर पळयलें जाल्यार एडवोकेट कार्लोसाचो आनी विजयचे कंबायन प्रश्न कितलेच आसताले. ह्या हितून सेशनान तशें चित्र दिसूं येता की दोगांचे कंबायन प्रश्न जे आसात म्हणटकूच ते खंय ना खंय अशे लागीं कडेन लागीं आहात त्यांचे प्रयत्न सुरू आहात लोकांचे प्रश्न मांडपाचे. पूण आतां ते 7 जाण एका वेळार उबे रावतले काय कितें म्हणजे एका फकाचे सपोर्टाक रावतले काय कितें हे सेशनान म्हाका आमकां पळोवचें पडटा. अल्टिमेटली कितें एक वटेच्यान प्रश्न घालप किंवा खंयच्याय इश्यूचेर उलोवप दुसऱ्या विशयाचेर फाल्यां खंयच्या म्हत्वाच्या हाजेर वोटींग आसता तेन्ना ते वोटिंगाक तुगेले सगळे जाण उबे रावतले ओपोजिशन म्हणून काय 2-3 जाण एबस्टेन बी जातले ही परिस्थिती आसतली.